person in our school, rather than I would say a young and energetic personality. Chief guest of today's program, MLA of St. Andre constituency, Viresh Borkar sir. I welcome you, sir, in our school. We also have chairperson of PTA committee. Welcome you, sir. I also welcome one and all present for today's program of book distribution and stationery distribution program. Now I request Mr. Sujna to give a small token of love to our chief guest. सगळ्यांक येवकार नमस्कार गुड मॉर्निंग. या आयचे उपस्थित आशिल्ले आमचे चीफ गेस्ट मिस्टर विरेश बोरकर, सानातले कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA यांचे हांव स्वागत करता आनी सगळ्यांत पयलीं तांकां थँक्यू म्हणटा की आमच्या स्कुलाक भुरग्यांची कितें तरी चिंतून हो आयचो बुक्स डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोग्राम हांगा हे केल्या बद्दल, ऑर्गनायज केल्या बद्दल. तशेंच आमचे पेरंट्स, आमचे टिचर्स आनी स्टुडंट्स सगळ्यांचे हांव वेलकम करता. आतां सानातले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार मिस्टर विरेश बोरकर हेंच्या बद्दल सांगपाची गरज ना. केन्नाय TV ऑन कर आमकां न्यूज आसलेलो आसता. जर सगळ्यांक अशे सगळ्यांक वळखीचे गोंयकारांचे तशेंच ल्हान भुरग्यांचे वळखीचे सगळ्यांचेच वळखीचे नामिस्त अशे यंग आमदार आमकां आज लाभलेले आसा. आनी शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आमी भुरग्यां खातीर टिचरी आसात, पूण सराचो आमकां तितलोच आदार दिल्या बद्दल सराक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी असोच आदार ह्या एड्युकेशनाक दिवचो अशें सराक हांव दितलें. आयज आमदारा तर्फे ही आमच्या भुरग्यांक मदतीचो असो आमकां हात फुडें केल्लो आसा, तेन्ना सगळ्याच्या वतीन हांव सराक थँक्यू म्हणटा. आनी इतलें सांगून 2 शब्द सोंपले. थँक्यू. सगळ्या आमच्या वांगडा हेडमास्टर्स तशेंच टिचर्स, आमचे PTA अध्यक्ष आनी पेरंट्स आनी आख्खे आमचे भुरगे आयज ह्या बुक्स आनी स्टेशनरी डिस्ट्रिब्युशन ड्रायव्ह प्रोग्रामांत सगळे सहभागी जाल्ले आसा. सगळ्यांक येवकार तशेंच गुड मॉर्निंग. आमी पळयता की हें आमचें 5वें प्रायमरी स्कूल आसा, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, जितून आमी बुक्स डिस्ट्रिब्युशन ड्रायव्ह केल्लें आसा. आनी हें करपाचो कारण एकूच आसलो की खूब जाणांक जे निडी भुरगे आसा तांकां गरज पडटा आनी एकदां अफोर्डूय जायना. अशें हितून आमकां डॉक्टर एक्वावा हेणें मदत केल्या हें बुक्स डिस्ट्रिब्युशन करपाक लागून. आनी खुबशे वेल विशर्स जे आसा तेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा. भुरग्यांचें फ्युचर खूब गरजेचें आसा. तें फ्युचर फुडें व्हरतलें जाल्यार टिचरीचे तशेंच पेरंट्साचो हातभार लागपाचो खूब गरजेचो आसता. आनी भुरग्यांक वयर काडटा ते आमचे टिचरी आनी पेरंट्स म्हणून. सो हें जेन्ना आमी कितें करूंक सोदता तें बरे भशेन जावपाक जाय. तशेंच ह्या गोवा वेल्या प्रायमरी स्कूल जी आसा हितून कितेंय मदत लागता जाल्यार आमचो सदांच हातभार लागतलो आनी भुरग्यांक फुडें व्हरपाचो
जावं खंयच्याय हितून कल्चरल आसूं स्पोर्ट्स जावं आनी कसल्याय डायरेक्शनान आमकां फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन हें करपाक जाय. भुरग्यां कडेन एक मागणी आनी विनवणी आसा की तुमी सगळ्यांनी बरें शिकचे आनी आपल्या टिचरींचें आपल्या पेरंट्सांचें नांव वयर काडचें. बरे भशेन आमकां हें जें स्कूल प्रायमरी स्कूल आसा गोवा वेरा स्कूल तें फुडें व्हरपाक जाय. आनी टिचर्स तुमच्यो खरेंच बऱ्यो आसा. आमकां केन्नाय कितें गरज पडली जाल्यार ते कॉर्डिनेट करता. तशेंच PTA मेंबरूय आमचे कडेन कॉर्डिनेट करता. आनी ह्याच पद्दतीन आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन एड्युकेशन हें फुडें व्हरपाक जाय. चड वेळ घेयना आमी फुडले आमचो कार्यक्रम जो आसा तो शिक्षण तो सुरवात करुया. सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन आनी बरें करून आमी तुमी भुरग्यांनो शिका. थँक्यू.
At last, but not the least, I thank one and all present for today's program. Thank you once again. Now I declare that today's program is over. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.